परत या संजेच्या वेळा या देवा मंदिरांत देवाचे दर्शन जोडोंक आणि त्या देवा लागीं सोर पडून दुखेस्त काळजान विनंती करूंक हांगासर आमी जमल्या. आदल्या ब्रेस्तरा बाबू ओनील सोजान आराधनांनी मागणी सोलोवन व्हेल्लें आणि एस्तेराच्या पुस्तकाक उल्लेख करून अध्याय 4 वाक्या 15 आणि 16 एस्तेर राणयेची उतरां आमचे मुखार ताणें दवरलेलीं. ती उतरां अशीं जावन आसात. एस्तेरान मोर्देकायक जाप धाडून दिल्ली उतरां ओस आनी सुजांत असलेल्या सर्व जुदेवांक एकठांय कर. मुझे तर्फेन तुम्ही सोमेस्त उपास करा. 3 दीस पर्यंत दीस आनी रात कांयच खाय नाकात वा पिये नाकात. हांव आनी म्हज्यो साकारणी तेच बरी उपास करतले. हांव असली तयारी करून हांव कायद्या विरोध रायाशी वेतेली. हांवें मरोंक जाय तर हांव मरतली. मोर्देकाय थंयसो गेलो आनी एस्तेरान सांगलेल्या प्रमाणे ताणें केलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज त्याच उद्देशान आमी हांगासर आसा. आमी 3 हप्ते हे मागणे सोलोवन निर्धार केला. त्या देखून एस्तेराच्या त्या आज्ञा प्रकार उल्या प्रकार 3 दीस म्हणले पूण आमी 3 हप्त्यांत 3 ब्रेस्तरा हे मागणे सोलोवन व्हरून गेल्या त्या आयतारा सोलोवन व्हेला. आज दुसरो दीस आनी येवच्या ब्रेस्तारा परत त्याच उद्देशान आमी हांगासर मागणे करतले. आमच्या राज्यांत हाडूंक चिंतल्या ह्या कायद्या विरोध तशें क्रिस्तावा विरोध चलच्या अपप्रचारा विरोध आक्रमणा विरोध मागणी करूंक आमी हांगासर प्रयत्न करचे. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಆರಾಧನೆ.
आराधने आत्मवे आराधने आराधने अप्पा आराधने यीशुवे आराधने आत्मवे आराधने आराधने अप्पा आराधने यीशुवे आराधने आत्मवे आराधने आराधने अप्पा आराधने यीशुवे आराधने आत्मवे आराधने मुगाळ भवन आणि भयणीनो बहुपवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा आमच्या दोळ्यांक उंडो मात्र दिसता तरी ह्या उंड्यान तो लिपोवन आसा आमचो खरो देव जिवो देव आमच्या सांगाता आसो हर एक घडये आमच्या सांगाता सोमकोसो आमचे जिवीत सोलोन वचो रायांचो राई व्हरतो बोळवंतो देव तो आमच्या मुखार आसा आमचे सांगाता तो रावता आमचो मोग करता आमचे जिवीत सोलोन व्हरता येदो व्हरतो देव तो बोळवंतो देव जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडीभर आमचे तकले आमी बगावया ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजराचो वस्सो सोमी आमचो खरो देव आमचो सोडवणदार आमचो रक्षक म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आमचे तकले आमी बगावया ह्या देवाक ह्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी नामान करया मोगाल भवानी भयणी आमचो देव आमच्या सांगाता आसो आमच्या सांगाता सोमकोसो आमच्या कश्टांत आमच्या सांगाता कश्टोसो आमी रडटाना आमच्या सांगाता रडचो आमी पडटाना आमच्या सांगाता पडचो आनी आमकां उठोवचो आमचो देव आमच्या मुखार आसा केदो व्हरतो देव तो कितलो बोळवंतो देव तो आमचे जिविताचे सर्वस्व जावन असो तो आमच्या मुखार आसा आमचे बोळ आमचे सकत तो मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमचे बोळ तो आमचे सकत तो त्या देखून त्या सोमयाक आमी नमान करया त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी स्तुती करया आमच्या काल जामनाचो मान त्या सोमयाक आमी भेटोवया बाबार्थान आमी वळखून घेवया तोच देव जिवो देव मेल्लो देव न्हय आमचे खातीर जिवान जाल्लो आमकां जिवीत दिल्लो देव वस्तू म्हणलें बाबार्थान ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाच्या बाबा आनी भयणी आनी त्या सोमयाक आमी नमान करया त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी स्तुती करया मोगाच्या बाबा आनी भयणी आणि महिमा नमस्कार तुका सोम्या हर एक तेंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी आणि महिमा नमस्कार तुका सोम्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगळाची या संजेच्या वेळा ही सर भुरगीं आमी तुज्या पांयतळा हजर आसां सोम्या या घडयांक सजमलेल्या हर एका भाव भयणीक तुज्या पांयतळा समर्पण करता सोम्या जेजू क्रिस्त आमी हांगासर आयल्या तूं आमचो देव तूं आमचो बोळवंतो देव तूं आमचो रक्षक तूं आमचो सोडवणदार म्हणलें आमी वळखून घेवंक आनी तुजे लागीं विनंती करूंक तुज्या लागीं मागोवंक तुका आमचें समर्पण करूंक आमचें क्रिस्तांवपण तुका समर्पण करूंक सोम्या ह्या घडये आमी हांगासर आसा सोम्या आमच्या हर एकल्याचेर आमच्या कर्नाटकाच्या पवित्र सभेचेर आमच्या मंगळूरच्या पवित्र सभेचेर तुजे आशीर्वाद हो सोम्या आमचे संगता तो राव सोम्या आमचे संगता तो राव सोम्या तुझे बोळ तुझे सकत आमकां दी सोम्या तुज्या
कृपेन आमकां बसोवया आमकां क्रिस्तांव जावंक तुवें वेंगलाय सोम्या आमी क्रिस्तांव मनान वाडोवंक आमचो भावार्थांत वाडोवंक त्या भावार्थान आमी जियोंक ताका तुका साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी सोम्या आमचे संगता राव सोम्या तूंच आमचो देव तूंच आमचे सर्व सोम्या आमकां हर एकल्याक अभिषेक सोम्या तुज्या कृपेन बस सोम्या तुज्या सत्तेन तूं बर सोम्या हो थोडो वेळ तुज्या सांगात आमी करशिताना तुजे तांव तुजे कृपेची जर सोम्या आमच्या कुडीक आमच्या जिविताक वाळोवन दी सोम्या तुका वाळोवन दी सोम्या आमकां त्या सत्तेन बस सोम्या त्या कृपेन बस सोम्या आनी त्या मरी पात आमी दिसपते तुका साक्ष जावन जियो तुज्या नांवा खातीर जियो तुजें नांव आमी बरकट करूंक आनी त्या मरी पात साबारांक तुजे वळख दिवंक आमकां कृपा दी सोम्या आमचे सांगाता राव सोम्या तुका जावं मान आनी आराधन तुका जावं महिमा होगळाप तुका जावं आराधन आनी स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्तामी बसया. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 16 वाक्य 25 आणि 25 तावन 30 आणि 1 पर्यंत आमी थंयसर वाचता पाऊल आनी सिलास तांकां दोगांयकी बंदेन घाल्लें थंयसर आनी ते बंदेंत आसतना सुमार मोद्याना रातीर पाऊल आनी सिलास मागणें करून देवाची स्तुती गावन आसले आनी हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले आनी तेदवां एकसाने थंयसर एक गडगडो जगलांनी जाल्ल्या बरें आवाज आयकता तांच्या पांयांक हाताक बांदिल्ल्यो सांकळी सगळ्यो तुटोन पडटात दारवटो आनी सगळें उक्तें जाता आनी तो वळू थंयसर आसलो तो अधिकारी तो चिंता भितर आसले पाऊल सिलास आनी सगळे कैदी दार उक्तें जालां आनी ते भायर गेल्या धांवल्यात आनी आपणाक जियोंक कश्टांचे आपणाक जिवेश मारतले आपणाक शिक्षा मेळटली आनी अशें तो आपणाची बालिकान आपणाक तोपोवन तो जीवघात करूंक मुखार सरता आनी तो वळू पावलो व्हडल्यान उलो मान म्हणटा तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका आमी सक्कड हांगास आसांव आनी बंदशाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड येयलो आनी भितर दवरून तरतरून पाऊलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक तो पडलो आनी ताणें तो वळू म्हणली ती उतरां त्या अधिकाऱ्यान पाऊला लागीं सिलासा लागीं म्हणली उतरां मानेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें गरजेचें बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें गरजेचें आनी तो वळू पाऊल आनी सिलास ताका जाप दिवन म्हणटात सोमिया जेजूचेर बाबार्थ दवर तो वळू तूं बाचाव जातलो तुजें घरानय बाचाव जातलें सोमिया जेजूचेर बाबार्थ दवर तो वळू तूं बाचाव जातलोय आनी तुजें घरानय बाचाव जातलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो आमची पातयेनी आमचो विश्वास ह्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचेर आनी पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट म्हणटा सोमियाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना हर एक संगती सात्या वरवीं साध्य ही आमची पातयेनी हो आमचो बाबार्थ आनी त्या देखून आमी हांगासर आयल्या त्या देखून आमी हांगासर आयल्या ताचे लागीं विनंती करूंक ताचे लागीं मागच्याक केद्या व्हडल्याचें मौन कितलें काठोर मौन जाल्यार बदलूंक सकची सकत ताका आसा आनी तो एकलो मात्र बदलूंक शकता आनी जर तर ही पातयेनी हो बाबार्थ आमचे थंय आसा आनी त्या बाबार्थान पातयेनीन आमी मागता जाल्यार हर एक संगती साध्य मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून तो किर्तन 9 आणि 10 वाक्य 1 तावन 3 म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दितां सगळीं तुजी विस्मितां वर्णितां तुजे थंय हांव संतोश्ता आनी उल्हासतां तुज्या नांवाच्या मानाक भजन गायतां परमेश्वरा म्हजे दुस्मान फाटी सरोन पळापळ घेताना तुजे मुखार ते शेवटातात आनी तांचो नाच जाता कित्याक म्हजे हक्क आनी म्हजो न्याय तुवें सांबाळून धरलाय नितीवंत म्हूण सुविधार कसो तूं सिंहासनार बसलाय. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी वो सोमी नितीवंत मनीस नितीदार नीत दिवचो आनी त्या सिंहासनाचेर बसोन हर एकल्याची झरती करचो मनशाकुळाचो सोडवणदार थारोक वो आनी आमचे न्याय नीत सकट तो
आणि त्या देखून आमचो हर एक न्यायान आमच्या मागण्या मारिपात विनंती मारिपात या सोमया लागीं ताच्या पांयांतळ आमी येवचे ताका सांगचे आणि ताच्या लागीं मागचे आणि आज एंत करूंक आमी हांगासर आयल्या त्या देखून किर्तन 40 वाक्य 10 म्हणटा शांत रावा हांव देव म्हणून वळखून घेया राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे कोटे तो आमची भद्रती तो सर्वश्रेष्ठ पदवेन भरलेलो तो सगळ संगती या देवाक साध्य आसात आणि त्या देखून आमी हांगासर आयल्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून इतिहासाचें दुसरें पत्र अध्याय 20 वाक्य 20 म्हणटा सर्वेस्परा तुमच्या देवाचेर पातयेनी दवरा आनी तुमी थीर रावतल्यात तुमच्या देवाचेर सर्वेस्परा तुमच्या देवाचेर पातयेनी दवरा आनी तवळ तुमी थीर रावतल्यात त्या देखून म्हज्या मोगाची उतरां इजाया प्रवाद्याची अध्याय 41 वाक्य 12 ते 13 कितें म्हणटा तुजे विरोध रावलेल्यांक तूं सोंशी जाल्यार ते तुका मेळचे नात तुजे कडेन झुजतात ते नाश जातले कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरतां हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो हांव तुजो सर्वेस्पर देव हांव तुजो उजवो हात धरतां हांव तुका आदार दितां भिये नाका हांव तुजे सांगता आसा म्हणलो तो सोमी मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा आनी त्या सोमया मुखार आसा हांव एक घडी आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी आमच्या काळजांत धांवन त्या सोमयाक आमी सांगया सोमया तुजेर पातयेता म्हजी संपूर्ण पातयेनी विश्वास सोमया तुजेर पावलान आनी सिलासान म्हणली उतरां तीस सोमया जेजूचेर बावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातलोय तुजे घरांनी बचाव जातलें सोमया जेजूचेर बावार्थ दवर तर ह्या घडये त्या सोमयाचेर पातयेन दवरया मोगाचेनो खवजेनी नाका दुबाव नाका त्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तो सोमी आमचे मुखार आसा आमचें गोटे आमचें बोळ आमची भद्रती तो ताचे विनी जिवीत म्हाका आनी तुमकां आमकां कोणायकी ना बिलकुल ना त्या देखून त्या सोमयाक सांगया सोमया तुजेर पातयेता सोमया तुजेर पातयेता तूं म्हजें बोळ तूं म्हजी भद्रती तूं म्हजी सकत सोमया तुजेर पातयेता त्या देखून म्हजो भावार्थ सडय म्हजो भावार्थ तीर्क सोमया म्हजो भावार्थ घट कर कश्टां अडचणी दगदणी हें कितेंय म्हज्या भावारी उठल्यार म्हजो भावार्थ दंडळूंक सोडनाका सोमया तुजेर पातयोंक तुजेर विश्वास दवरूंक तुजेर थीर रावोंक तूं काडप सोमया त्या कडपाचेर थीर रावोंक सोमया म्हाका कृपा दी म्हूण एक घडी बरो आमी मागया मोगाचेनो आनी त्या सोमया कडेन मागया आमचो भावार्थ घट करूंक आमचो भावार्थ सोडोवंक आमचो भावार्थ थीर करूंक त्या सोमया कडेन एक घडी भर आमी मौनपणी मागया आमकांत त्या सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण करया आमी अस्गत मनशां सोमया मुखार येताना दादोसपण बगता धैर्य बगता पूण थंय थावन भायर येताना थोडे बेगीन खावच येता हांव भिरांत दिसता आमचो भावार्थ अस्गत जाता सोमया कडेन मागया सोमया तुजेर पातयेता सोमया तुजेर पातयेता तूं म्हजें बोळ सोमया तुजेर पातयेता तुजे बिना म्हाका जिवीत ना तुमचो म्हजें बोळ सोमया तुजेर पातयेता परत आनी परत सांगया सोमयाक तीच उतरां मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या जिविताच्या पांयांतळा ह्या घडये समर्पण करया तुमची जबाब सोमया सडय म्हजो भावार्थ
हो सगळो संवसार वचून मांडावळीन घालून तुंतुचो सोलोन व्हरताय म्हणलें पातयें सोम्या सडय म्हजो भावार्थ तुज्या रचनेचो कुरो जावन मनशाक तुज्या सरक्याचो आनी स्वरुपाय सकून रचून ताचें जिवीत तुंच सोलोन व्हरताय तें पातयेंक सोम्या सडय म्हजो भावार्थ आमच्या मोगान बरोवन आपलें देव सैम बोलीपण मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी येवन आमची सोडवण केल्लो देव तुंसुमन तें भावार्थान पातयेंक सोम्या सडय म्हजो भावार्थ वसा सगळ्या संवसारार म्हजी सुवार्ता परगट करा म्हणल्यार आदेशा काल तुज्या सिसांद्वारे तुजी वळख सगळ्या संवसाराक दिवंक धाडलेलो तुंसू म्हणून पातयेंक सोम्या सडय म्हजो भावार्थ पवित्र स्नानाचे साक्रामेंताद्वारे तसो क्रिस्ती भावार्थ म्हाका दिवन तुजो भुरगो जावन म्हाका स्विकार केल्लो तुंसू म्हणून पातयेंक सोम्या सडय म्हजो भावार्थ विविध साक्रामेंताद्वारे आमकां लाभलेलें भावार्थाचें देणें थीर करूंक आनी भावार्थी जिवीत जियोंक सकत दिवचो तुंसो म्हणून पातयेंक सोम्या सडय म्हजो भावार्थ संवसाराचे आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा म्हणली पासून हर एक घडी आमचे संगी रावून भिये नाकात हांव तुमचो सर्वेस्प देव म्हणून आमकां सांगून आमकां धैर्य दिवचो तुंसो म्हणलें पातयेंक सोम्या सडय म्हजो भावार्थ हर एक आमच्या कश्टा दुखी समस्ये आनी प्रत्येक जावन क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर मेळच्या कश्टा वेळी दगदनी वेळी तुंसो आमचें बळ तुंसो आमचें सांगता आसाय म्हणलें पातयेंक सोम्या सडय म्हजो भावार्थ तर मग भावन आनी भयणीनो त्या सोमयातय आमचो भावार्थ सडय म्हूण आमी मागता आसतना त्या सोमयाक आमी सांगया ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ही उतरां सोबीत ह्या उतरांनी विंगलेलें हें गीत आतां आमी गावया आनी परत ही उतरां गायतना त्या सोमयाक सांगया सोमया तुजे बरी दुसरो देव ना तुजे तितलो जिवंत देव दुसरो ना बोळ सक्तेन भरलेलो दुसरो देव ना आमकां परत आनी परत त्या सोमयाच्या सक्तेक समर्पण करून आमचो भावार्थ घट कर म्हण मागून सोमयाक हें गीत गावन आराधन करया नमन करया ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ आमचो बळवंत देव वस्तू मोगाच्या भवानी भयणी त्या देवाचेर पातयेल्यार त्या देवाचेर विश्वास दवरल्यार आमकां कांय उणेना आमचें जिवीत तत्व चलोवन व्हरता तर त्या सोमयाचेर पातयेनी दवरया त्या सोमयाचेर विश्वास दवरया आमचो संपूर्ण आरबार त्या सोमयाचेर आमी घालून त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी नमन करया ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾರ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. आमचे सांगता खातीर देव मनीस जाल्लो इम्मानुएल आमच्या हरी एका सोगा दुकान आमच्या बगलेक आसो. त्या देखून तो सांबावलान म्हणली उतरां तुजी कृपा आमकां पुरो. वय मगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या सोमयाची कृपा आमकां पुरो. तो आमच्या सांगाता आसा, आमच्या सांगाता जी येता, आमच्या सांगाता तो रावता. इम्मानुएल तो जावन आसा. तर ह्या देवाक आमी आराधना करया, ह्या देवाक आमी स्तुती करया, ह्या देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 तुझेर आमी भाग्य येता सोम्या, तुझेर आमी विश्वास दवरता. आमचे जिवीत चलोवन बाबा खान मानून घेता सोम्या. देव तुका मान, हरदान स्तुती नमान करता सोम्या. जेजू तुका गांव मान आनी तुका गांव हालेलूया, 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 हालेलूया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो, धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 9 वाक्या 3 तावन वा ताच्या पयलीं तावन 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार सावलाची परतवणी, सावल आसलो कसो पावल जाल्लें तें घडीत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. त्या दमास्काचे वाटेर तो पैनकर नासतना क्रिस्तांवांक दोगदोंक, क्रिस्तांच्या नांवान जियेतल्यांक, क्रिस्ता विरोध भावार्थ परगट केतल्यांक, हांकां सगळ्यांक धर्न आडोवंक, तांकां शिक्षा दिवंक रायाची परवानगी काडून भायर सरलेलो. आनी त्या दमास्काच्या वाटेर तो पैनकर वेताना एक दिसांनी प्रकाश मागलो. त्या गोड्यार तावन तो सकला पडलो आनी थंयसर थंय आयकल्लें उतरां, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. आनी थबळ ताणें म्हणलें उतरां, तूं कोण सोम्या, तूं कोण सोम्या. आनी थबळ
तो ताळो आयकल्ली हांव जेसू म्हाका तूं दग दिताय, हांव जेसू म्हाका तूं दग दिताय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमचे विरोध आमचे बोवारी कितेंय करता वा कितेंय करता जाल्यार ते आमकां न्ही, आमकां मात्र न्ही, ते जेसूक. आज आमी कश्टातना आमच्या विरोध अपप्रचार जाताना सोमी तेंत विचारता, हरी एकल्या लागीं कोण करता बळे, हरी एकल्या लागीं विचारता. पूण तांकां थोड्यांक ताळो आयकोंक बरो आयकना जावंक बरो. आमचे भितरी आसात, आमच्या बायल्यांनी आसा जायते. आज सोमी तेंत सवाल सावलाक विचारलें, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? आनी आमी म्हणूंक बरो विचारूंक बरो, कोण सोमी आहा तूं? आनी सोमी परतून आनी म्हणटा, हांव सोमी, हांव सुतो, म्हाका तुमी कश्ट दितात, म्हाका तुमी दग दितात. आज आमी कश्टातना सोमी कश्टाता, आज आमी पडटाना सोमी पडटा, आज आमी रडटाना सोमी रडटा. आमी एक सोरी न्ही, सोमी आमच्या सांगात आसा, आमच्या बगलेक तो आसा. त्या देखून तूं ताणें आदी मागात सांगलां. माते वसवांजेल अध्याय 10 वाक्य 22-22 आमी वाचलें जाल्यार थंय सोमयान म्हणली उतरां, आनी तुमी मुजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर सोमेस्त तुमचे द्वेश करतले, पूण शेवट पर्यंत ती रावता तो बचाव जातलो. म्हज्या नांवा खातीर, मुजे खातीर तुमकां कश्ट दितले, पूण शेवट पर्यंत कोण पळय भावार्थांत थीर रावता, गट रावता, तो बचाव जातलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आज आमी तेंत मागाचे. आमचो भावार्थ थीर कर सोम्या, आमचो भावार्थ घर कर, आमचो भावार्थ दंडलूंक सोडनाका. आमच्या बाबारी जायते घडोवंक बरो आमचे विरोध अपप्रचार आमचे भितर थावन आमच्यात मनशां थावन जायत्या थावन हें घडोवंक बरो. पूण आमचो भावार्थ थीर कर सोम्या, हें आमी मागोवंक जाय. कित्याक सोमयान सांगलां, आखेर पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. त्या देखून आमी निमाणे घडये पर्यंत थीर रावंक आसा मोगाचे न्हू. सोमयान म्हणले उतरां जुवांव सवांजेल अध्याय 15 वाक्य 18, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयले म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. आज तुमकां कश्ट मेळटा, तुमच्या विरोध अपप्रचार मेळटा, तुमच्या विरोध नाका जालें करता जाल्यार उडास दवरा. हांवें सोंसलां, म्हाका पयलें मेळ्ळां, हांवें भोगलां, हांवें ववयला तो कुरीस. आज तुमकांय तुमच्या जिवितान कुरीस आसा. कित्याक सोमयान भोगलां, सोमयान अनुभव केला. आज आमकांय मेळटाना आमचें बोळ, आमचे सकत तो, आमी एक सोरी न्ही, आमच्या सांगाता तो आसा, आमच्या सवे तो रावता. मोगाल भावन आनी भयणीनो, त्या देखून सोबीत उतरां दानियेल प्रवादेच्या पुस्तकांत अध्याय 3 सगळो आमी वाचलो जाल्यार त्या त्या तरणाट्यांक असो शाद्राक, मेशक आनी अबेदनेगो हे ते तरणाटे भावार्थी तरणाटे, देवाचेर अखंड फातेंनी विश्वास आसले. आनी ह्या तरणाट्यांक रायान थंयसर आसा केल्ल्या त्या देवाक आराधन करूंक, त्या देवाक नमान करूंक उलो दिल्ल्या वेळार हे तेग तरणाटे गट रावतात. आनी तांणी रायाक दिल्ली जबाब 16 आनी 18 वाक्यां. तांणी कितें म्हळें, नेबुकदनेझरा हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आमी सेवा करता तो देव आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हें तूं जाणा जा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचे आराधन करचें ना. तो देव आमकां तक्षण सुडका दिता जाल्यार जावं दी, दिना जाल्यार तुवें कितें करूं सांगलां तें आमी करचें ना. कित्याक आमचो देव तो, आमची पातेनी ताचेर, आमचो विश्वास ताचेर. तो एकलो मात्र नीज देव, तो एकलो मात्र खरो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भावन आनी भयणीनो, त्या देखून तो जेसू एम्माउसाच्या वाटेर लुकाचो वांजेल अध्याय 24 वाक्य 13 आमी वाचल्यार जेजूच्या मरणा उपरांत कांगाल जाल्ले, निराश जाल्ले ते दोगशीच फाटी वेतले तांच्या वावराक, तांच्या जिविताक फाटी वेतले. आनी त्या एम्माउसाच्या पयना वेळार जेजू समकाता तांच्या सांगाता. आनी निमाणे त्या घराक लागीं पावतना तांणी म्हणली उतरां, आमच्या सांगाता राव, आतां सांज जाली, काळोख पडटलो, आमच्या सांगाता राव. आनी ते जेवणार आसतना जेजूची वळख धरली आनी तो वळ तांणी म्हणली उतरां,
वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तेलुगू मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमच्या कश्टांच्या पयना वेळार, आमच्या दगदणीच्या पयना वेळार, आमच्या सामान्य समस्याच्या पयना वेळार तो आमच्या सांगात आसा. पूण थोडे फावटी कितें जाता आमी पारखूंक शकना. तोत्त म्हणलें आमकां पात घेवंक भावार्थान वळखूंक आमी शकना. पूण थोड्यो गणितां उतरां जाल्या उपरांत, थोडे दीस मुखार गेल्या उपरांत फाटीं पळयतना आमकांय मुस्तबडी तसलो अनुभव जाला जावंक बरो आमच्या जिवितांत. कश्टा वयर कश्ट, समस्या आयिल्ल्या वेळार त्या वेळार आमी ताका दुरसाल्यान जा बरो, तूं खंय आसाय, कित्याक अशें सोडलाय, तूं देव गी, तूं जिवंत गी. त्या घडी आमी वळाव जावंक बरो. पूण थोड्या दिसा उपरांत, म्हयन्या उपरांत, वर्सां उपरांत फाटीं पळयतना आमकां लज बगल्या जावंक बरो, आमकां बेजार जाल्यार जावंक बरो. कित्याक ताचो आत त्या मेटांनी आसलो हरी एक घडये, हरी एक बगलेक समकाला. तेलुगू मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमच्या बरोबर कसलीय परिस्थिती आसा जाल्यार आमी एकसुरी न्ही. तो पळयन करता, तो समकाता. तेलुगून एक घडी दोळे आमी परात, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर उदारे दवरया. एक घडी ताका आमी बगया मोगाचे न्हू. तो इम्मानुएल, देव आमचे सांगता. हर एक घडी आसा. खाली तुज्या संतोषाच्या, संभ्रमाच्या, बरेपणाच्या वेळा मात्र न्ही. त्या घडये ताची चड गरज आमकां ना. पूण ताच्या चड दुखाच्या, बेजारायेच्या, निराशेच्या, सलवण्याच्या, दगदोनेच्या, पडण्याच्या त्या हर एका घडये आमचे सांगत आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या घडये आमचे सांगता तो आसा. त्या घडये आमचे सांगता समकाता, आमचो हात धरता, परतून म्हणटा भिये नाका बाळा, भिये नाका, हांव आसा. तर त्या सोमयाक आमी उलो मारया मोगाचे न्हू. आमचे जिवीत त्या घडये परात ताका आमी समर्पण करया. जावंक बरो आमच्या जिविताचे कुरीस, आमच्या जिविताचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमचे सलवणी, आमचे पडणे. आनी प्रत्येक जावन आमकां क्रिस्तांवां म्हणल्या खातीर आमकां मात्र न्ही, आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीक, आमच्या याजकांक, धार्मीक भाव भयणीक, सगळ्या संवसारार, प्रत्येक जाण आमच्या देशांत, आमच्या राज्यांत मेलचे ते नालिसाय, कश्ट, दगदोनी. आनी ह्या वेळार सोमी आसा, आमचे सांगता आसा म्हणलें ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाचे न्हू. आनी त्या सोमयाक ह्या घडी आमी म्हणया, म्हजें सांगता तूं राव सोमया, तूं म्हाका जाय, म्हजें सांगता राव, तुजो सांगत म्हाका जाय, तुजो सांगत म्हाका दी सोमया. तूं आसा जाल्यार म्हाका बेना, तूं आसा जाल्यार हांव पडना, तूं आसा जाल्यार हांव उरतलो, तूं आसाय. सोमया म्हजें सांगता राव. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमची सगळी दूख, बेजाराय, खंत भिरांत सगळें ताका समर्पण करया ह्या घडये. तूं एक सुरो न्ही, तूं एक सुरे न्ही, तो आसा. हर एक जबाबदारी तो माथे मान मुखार वेताना तो आसा. तुवें करची आजापां अद्भुतां न्ही, तुवें करची व्हडलीं व्हडलीं कामां न्ही, ता न्ही. तुजे मारिपा तो वावरता. तूं आनी हांव खाली ताच्या हातांत एक हातेर मात्र. वी आर एन इंस्ट्रुमेंट इन हिज हँड, ही इज वर्किंग थ्रू अस. त्या देखून त्या सोमयाक म्हणया, म्हजें सांगता राव, म्हजें सांगता राव, तुजो सांगात, तुजो आदार म्हाका जाय. तूं आसाय जाल्यार म्हाका कांय बेंबिराद ना. म्हज्या जिवितान काळोख येताना, म्हज्या जिविताची सांज जाताना सोमया म्हजें सांगता राव, राव म्हूण मागया मोगाचें न्हू. आमच्या राज्यांत तसली परिस्थिती आसा, येता म्हूण भिरांत आसा. ह्या काळोखाच्या वेळा, ह्या सांजेच्या वेळा आमचे सांगता राव सोमया, आमचे सांगता राव. आमचे बोळ तूं सोमया, आमचे बोळ तूं. त्या सोमयाक आमी समर्पण करया मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमचो सोमी जिवंत देव, बळवंत देव आमच्या मुखार आसा. त्या सोमया कडेन परत तुया, रडोवन म्हणल्या बरी परत तुया. म्हजे सांगता राव, आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी सांगता राव. आमचो भावार्थ सोडूंक, दंडळूंक सोडनाका. आमच्या सांगता राव, राव सोमया. त्या सोमया कडेन मागया मोगाचें न्हू.
आणि त्या सोमयाकडे विनंती कर आम्ही गावया गीत त्यांचं मुझ्या संगता तू रावस. पाहुण संको 8. मुझ्या संगता तुरा ए जेसू हांव तुझे शिवाय जियेना. मुझ्या संगता तुरा ए जेसू हांव तुझे शिवाय जियेना. हालेलुया 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 हालेलुया. काळोखाच्या वेळार उसवाडसा मरणाच्या वेळार जीव मुसोसा. काळोखाच्या वेळार उसवाडसा मरणाच्या वेळार जीव मुसोसा. मुझ्या संगता तुरा ये जेसू तुझे शिवाय जियेना. मुझ्या संगता तुरा ए जेसू हांव तुझे शिवाय जियेना. दुःखाच्या वेळार आवय तुझा बेमाका दिसताना बापय मोसोसा. दुःखाच्या वेळार आवय तुझा बेमाका दिसताना बापय मोसोसा. मुझ्या संगता तुरा ये जेसू हांव तुझे शिवाय जियेना. मुझ्या संगता तुरा ए जेसू हांव तुझे शिवाय जियेना. कष्टाच्या वेळार इश्ट मुसोसा दुबावाच्या वेळार भर बसोसा. कष्टाच्या वेळार इश्ट मुसोसा दुबावाच्या वेळार भर बसोसा. मुझ्या संगता तुरा ए जेसू हांव तुझे शिवाय जियेना. मुझ्या संगता तुरा ए जेसू हांव तुझे शिवाय जियेना. हालेलुया 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 आमच्या बगलेक राव आमच्या कष्ट दुखा वेळार आमच्या सलवणे वेळा पटण्या वेळा बेफिरांते वेळा आमच्या कष्ट दुखने वेळार आमच्या बगलेक राव सोमिया आमचे सांगता तू असं जाल्यार काळोख उजवाडान बदलता बेनबिरान पयस वेता धैर्य लाभता सोमिया कितेंच बेना सोमिया आमचे सांगता राव सोमिया हर एक घडी आमचे सांगता राव आमचे जिवितांचो सलो नो सोमिया राव सोमिया आमचे सांगता
सांगता आमकां तूं जाय सोम्या आमकां तूं जाय आमचे सांगता राव हर एक घडी आमचे सांगता राव सोम्या आमचे सांगता राव तूं सोम्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भवन आनी भयणीनो थोड्या वर्सां पयलीं 500 वर्सां जातीत हांव बिहाराच्या पाटणां गेल्लो आनी थंयसर तवळसो आमचो CFCचो आतां MFC आमी म्हणटा नॅशनल सर्वेंट मानेस्त जोस तसो गांव तो आमी घडीत मस्त बडी सांगलां उडास आसा जाल्यार परत एपटी सांगूंक आसता कित्याक म्हळ्यार थंयसर गेल्ल्या वेळार ताणें एक गडीत सांगलें त्या एका हळ्ळेंत मस्त विधव स्त्रियो दादले मेल्यात कसे मेल्ले गे म्हळ्यार हे तरणाटी विधव स्त्रियो ती कृशी करतेली आनी हे अस्थी एलिफंट आमी म्हणटा अस्थी येवन आली पुरो कृशी बेळ्ळें पुरो नाश करचें ह्या दादल्यांनी तांकां धांवणूक वयचें धांवणूक गेल्ल्या वेळार ह्या अस्थीनी ह्या दादल्यांक जीवेशी मारलो आनी त्या देखून तो म्हणटा मस्त ह्यो विधव तरणाट्यो स्त्रियो आनी एक पटी ह्या हळ्ळे घरांनी ह्या पंगडाक सांगलें गे आमच्या हळ्ळेक या आमच्या सांगाता मागा आमकां इल्लें समाधान जायत आमचें दूख बरोवन गेलां आनी ह्यो पंगड गेलो खंय 15 दिसां रावले हर एका घरांनी मागणें गेलें आतां 15 दिसां उपरांत फाटीं येताना ह्या समस्याक कितें सोल्युशन दिवचें आनी तवळू तांणी दुसऱ्या मुखेला लागीं गोवा आसल्या थोड्या मुखेला लागीं तर्कन संभाशण केल्या उपरांत एक सांगलें गे हर एका घरांनी पवित्र पुस्तक उक्त करून कितल्या व्हडल्यान जाता तितल्या व्हडल्यान वाचीचें हर एका घरांनी पवित्र पुस्तक उक्त करून कितल्या व्हडल्यान जाता तितल्या व्हडल्यान वाचीचें आनी हें सांगल्या उपरांत हर एका हळ्ळ्यांतल्या त्या कुटुंबांनी पवित्र पुस्तक बायबल उक्त करून हर एका दिसा वाचूंक सुरू केलां गे आतां हें घडोवन जावंक पुरो 10-12 वर्सां जाल्यां ताणें आमकां सांगतानांत 500 वर्सां जाल्लीं आनी तो म्हणालो ह्या हळ्ळे घरांनी ह्या कातोलिकांनी प्रामाणीकपणान पाळलें आनी तो म्हणटा फाटल्या 7-8 वर्सां ताणें तवळ सांगता तो म्हणालो अस्थी हळ्ळेक आयल्यात वाटेन गेल्यात वाटेन फाटीं गेल्यात एका मनशाक आपडुना एका कृशेक आपडुना एका बेळ्या आपडुना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी त्या देखून ताणें म्हणलें एक उतार जावन आसा म्हज्या मतींत आजून इतलीं वर्सां जाल्यार त्या वर्सांना ताणें म्हणलें एक उतार जावन आसा इवन द एलिफंट्स बाव डावन बिफोर द वर्ड ऑफ गॉड Even the elephants bow down before the word of God. देवा मुखार एक अस्त समेत तकली भागता त्या देखून मोगाचें न्हू देवाच्या उतराची सकत ती अगणित कोणीय पातयेवंक जायना सांगूंक जायना त्या देखून तो सांबावलान रोमाकारांक बरोवन आद्य 1 वाक्य 16 म्हणटा वो सुवार्ते विशांत हे सुवार्ते विशान हांव उलयना कित्याक सतमंतेल्या प्रति एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांक तारान दितेली देवाची सकत दी त्या देखून देवाचे उतार आमकां सुडका दितात आसली ती बळादीक सकत आनी ह्या देवाच्या उतराचे वरती बळादीक सकत दुसरी ना आमकां सुडका दितात आसली त्या देखून आज आमी प्रत्येक जावन ह्या सगळ आमचे विरोध जावच्या सगळ्या चाटवटीके विरोध आज आमी मागता आसतना आतां आमी देवाचे उतार आयकूंक देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक येता त्या देखून मोगाचें न्हू ही देवाचे उतार इतलें सकत सक्तेन बरयल्लें ह्या देवाच्या उतरा मुखार एक अस्त तकले बागयता जाल्यार ह्या देवाच्या उतरा मुखार खंयची वायट सकत खंयचोय वायट करतलो रावंक साध्य ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मोगाचें सगळ्यां उबें रावया हें देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता प्रत्येक जाण हें देवाचें उतार आमचो भाव MP नोरान आमचे खातीर वाचून आमकां तें मन दिता परगट करता थोडो वेळ तर हें देवाचें उतार आमी आयकून नियाळ करूंक वेता ह्या देवाच्या उतरा वरी अजापा अद्भुतां आमच्या जिवितांतल्या सकड बंदपासांत हांव सुडका आमच्या समाजांतल्या बंदपासांत हांव सुडका काळोखांत हांव सुडका दितात आसलें हें देवाचें उतार तर आमी दोळे धांपया हें देवाचें उतार आमी आयकूंक आमकांत आमी तयार करया आमची सुवात पवित्र जायचे हें देवाचें उतार म्हज्या मतींत म्हज्या कानांत आयकतना ते मतींत काळजांत रोंबोंक आसा हें देवाचें उतार फळ दिवंक आसा हें देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करूंक आसा त्या देखून सामुएलान म्हणली उतरां आमच्या काळजा मनांत भितर तावन म्हणया उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साकर उलय सोम्या उलय आयकता साकर ह्या उतरा द्वारे हें देवाचें उतार आयकूंक आमकांच आमी तयार करया पावण संको 2 पवित्र
Holy Spirit. Come, Holy Spirit, come. Anoint us. Through this word of God, heal us, strengthen us. Give us the faith through this word of God. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, anoint us, touch us, heal us. जुवांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 15व अध्याय 18व्या वाक्यातावन 20वें वाक्य. संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमचे की पयलें मुसो ताणें द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसले जाल्यार संवसार तुमकां आपलेस म्हणून लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेष करता. साकोर आपल्या धनया प्रास व्हरतो न्हय म्हूण हांवें सांगलां तसो उगडास दवरा. म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतराक तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दितले. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. पवित्र सभेच्या प्रारंभातावन आज पर्यंत आनी मुखल्या दिसांनी दगदणी ती निरंतर जावन आसा. दगदणी येत आसतना 4 रितींचे वांटो आसात. 4 रितींचे वांटो आसात. पयली वाट जावन आसा सुकारे मारन दगदण्यात जावचें, खंय पयस वचून रावचें. दुसरी वाट जावन आसा दगदितल्यांच्या सांगाता मेळोवन आमी शाबीत रावंक पळोवचें, पिलातान हात धुल्ल्या बरी. तिसरें जावन आसा दगदवणेक आमी वळख जावन दीस दीस गुलाम जावन येवचें. आनी चवथें जावन आसा दगदवणी फूड करण बाचावी सोडची. आयच्या दिसा हांव आनी तूं नियाळ करता मोगाच्यानो दगदवणी फूड करण कशें हांवें आनी तुवें बाचावी सोडयत म्हणल्या विशयांत एक मोठो नियाळ हांव आनी तूं करतलें. हांव दगदवणी फूड करीचे जाल्यार पयल्या सुवातेर म्हज्यान तुजें मायंडसेट चेंज जाय जाय. आमचें मोतीचें चिंताप पयल्या सुवातेर बदली जाय, नाजाल्यार त्या दगदवणेक फूड करूंक जायना. दगदवणे विशयांत सांत पेद्रो आपल्या पयल्या पत्रांत 6व्या आनी 7व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें, फुटाक घालन व्हरून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फोव करतलें. पयल्या सुवातेर हांवें तें उडास दवरूंक जाय. ह्या दगदवणे मुखांतर कीर्त मान आनी महिमा हीं तिनी म्हाका आनी तुका मेळोवंक वर्त्या अवकाशाचें बागील जावन आसा. हर एक जिवितांत येवची क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर येवची हर एक तरेची दगदणी म्हाका आनी तुका पवित्र पुस्तक म्हणटा कीर्त मेळच्या बसत, मान मेळच्या बसत, महिमा सोडूंक एक वर्तो अवकाश जावन आसा. हें हांवें तुवें पयलें चिंतीत जाल्लें विचार. आनी हें केदळ हांव आनी तूं चिंताव ह्या विशयांत हांव आनी तूं एक नवें मॅट काडटा. आनी तें नवें मॅट जावन आसा पयल्या सुवातेर हांवें तुवें मागणें करीत जाय. आज आमी खंयसरी व्हडलें आमच्या दगदवणे विशयांत खंयसरी आमी प्रतिभटन करूं ना जावंक पुरो, पूण आमी येवजीत केलें मागणें. कित्याक म्हळ्यार ह्या दगदवणे वयर जैत जोडे जाल्यार पयलें मॅट जावन आसा मागणें. पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्मदूतेच्या कृत्यांत 3ऱ्या अध्यायान 42वें वाक्य, समेस्त धर्मदूताची शिकवण आयकोच्यांत
भावार्थाच्या एकवटपणांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेले जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करचेताले. पयल्यान पयलें हांव आनी तूं मोगाचें न्हू. खेदाळा तिरासणेन मागण्याक वेळ करचेता जिणयेचें परिवर्तन थंयसर जावन प्रारंभ जाता. आनी ही दगदोणी ह्या फूड करूंक मागण्याची गरज कितली म्हणल्या विशयंत धर्मदूताच्या कृत्यांत 12 वाद्य हांव तूं पळयता. थंयसर हेडिंग सांगता सडीत दगदणी. दगदणी आसा सडीत दगदणी. आनी सडीत दगदणी जाताना कितें करतात? पळयत पुस्तक म्हणटा 5वें वाक्य, पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तार आसतना थाचे पसत पोवी सबजे मागणें कळनासतना देवा उजेर सडत आयलें. खेदाळा म्हाका आनी तुका दगदणी सडटा. खेदाळा म्हज्या आनी तुज्या समुदायाक दग दितात. थवळ खंयसर मागणें सडटा थंयसर सुटका लाभता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा पेद्रूक बंदेतावन सुटका मेळटा. देवदूत येतात, ताका संकलेंतलो सुटयतात आनी ते भायर येवच्या विशयंत त्या 12व्या अध्यायांत स्पश्ट तरान उल्लेख केला मोगाच्यान. हे आमी घरा वचून आमी वाचयत. मागण्याच्या बोळान बंदडेच्यो संकली तुटतात म्हणल्या विशयंत ओडल पदरापणी आराधना विशयन सांगलें. धर्मदूताच्या कृत्यान 4थ्या अध्यायान 23 तावन 26 वाक्यान पळयता हांव. बंदडेतावन सुटका मेळ्ळ्या कुडले गम्मतां करूंक ना तांणी. पेद्रू बंदेतावन सुटका जोडलें त्या देखून आनी ज्वाली करया म्हूण सांगना. परत तांणी मागणें केलें. पळयत पुस्तक म्हणटा सुटका मेळटस पेद्रू आनी जुवांव आपल्या जम्याशी फाटीं गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मालगड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हणलें तें सगळें तांकां सांगी लागलें. तें आयकून ताणें सगळ्यांनी एका मनान आपले थाळे देवाक उबारन हे परी मागलें. सर्वेस्परा, अंतराळाच्या आनी भुमीच्या दर्याच्या आनी तांतू आसलेल्या सर वस्तूंच्या रचणारा तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुज्या सेवकांच्या पुर्वजा दाविदा वरिफा तुवें म्हळें, राष्ट्रांक कित्याक उसांबळ जाल्यांत, परजा कित्याक व्यर्थ योजना करनासात, प्रितुमेचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालांचो सांगादर देव आनी क्रिस्ता विरोध झुजोवंक सोदतात. ते देखून उडास दवरया मोगाचें न्हू. जिवितांत ही राजवडकी झुजता, निरंतर झुजता ह्या पवित्र सभेच्या विरोध. आनी अशें झुजता आसतना ताणें केल्लें कितें म्हणलें मागणें तें भोव गरजेचें. आज हांवें आनी तुवें नियाळे जाल्लो एक विशिश्ट विचार जावन आसा हें मागणें. मागणें करतना कितें मागणें केलें ताणें तें गरजेचें. मागणें करतना ताणें देवाचें एक वाग्दान मागलें. देवाचें एक वाग्दान कितें जावन आसलें 6 मार्काच्या 16व्या अध्यायांत आनी 17व्या आनी 18व्या वाक्य म्हणटा सतपंताल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवीन ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मरेकार कसले बी वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां तें बरें करतले. ह्या वाग्दानाचेर ह्या धर्मदूताच्या कृत्यान आमी पळयलें जाल्यार सुरविली पवित्र सभा ह्या वाग्दानाचेर मागोवन आज आमी पळयलें जाल्यार केवल 11 जाण, 12 जाण सीस आसले, एकलो जुदास ताणें जीवघात करून काण गेलो, 11 जाण उरले. तरी आज संवसारार बळिश्ठ एक समुदाय आसा जाल्यार ती जावन आसा कॅथोलीक पवित्र सभा. ह्या क्रिस्तांव आमी म्हणटा ती बळिश्ठ जावन आसा. आख्या संवसारार नंबरान तितली वाडल्या जाल्यार कारण देवाचें वाग्दान ताजेर ताणें मागलें थंयसर ताणें बदलावण घडलें. हें खंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. धर्मदूताच्या कृत्यांत 4थ्या अध्यायान 29 तावन 31 वाक्य म्हणटा आनी आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतार धैर्यान परगडेशें कर. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, खुणा आनी आसाऱ्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मागणें करीत आसतना ते जमो
जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली ते सोमेस्त पवित्रत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतार परगटोंक लागले. खेदळा हांवान येतो कितली दोगदोणी कैसरी आसूं दी मोगाच्या न्हू. खेदे व्हडल्या प्रतिभटन त्या दोगदोणे विरोध कितेंच करूंक शकचे ना. रक्तमासाचें झूज कितेंच करूंक शकचे ना. तरी पूण खेदळा हांवान तूं मागणें करता. ह्या मागण्याद्वारे हांवान तूं देवाच्या वागदानाकाल अजापां करूंक हांवान तूं शकता. सगळी पुवी सभा ऑटोमॅटीक जावन वाडटा मोगाच्यान ऑटोमॅटीक जावन वाडटा. आनी हें आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यांत 5व्या अध्यायान 12व्या 15 वाक्यांत कशें तें जारयेक आयलें. थंयसर म्हणटा आनी धर्मदूतांनी लोकां मदें जायत्यो खुणां आनी आसाऱ्यां केलीं. बावर्तीं सगळीं एक मेळ जावन साल्मोनच्या मंटपांत सांगाता मेळटलीं. लोक तांकां भोवसड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगोंक हेर कोणीय धैर्य घेनातलो. सगळ्या ह्या लोकांक ह्या आपोस्तलांक मानतात तरी पूण ह्या मेळांत लेगूंक कोणूच धैर्य घेना. कित्याक भे मुखार म्हणटा पूण सोमयाचेर सत मानतल्या दादल्या आनी स्त्रियांचो संख्यो इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यार व्होंवन हाडटलो आनी पेद्रूट ताणें पाशार जाता आसतना ताजे सावळीपणी तांच्या मदल्या थोड्यांचेर पडोवं म्हणून कटल्यांचेर आनी हांतुरणाचेर तांकां दवरतलो. खेदळा मनीस म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार मोगाचें न्हू आमचे मुखार अशें समाजान अशें समस्या परिहार करूंक सर्वेस्पोर देव मकान तुका पवित्रत्म्याच्या वर्त्या सक्तेन व्हरता आनी अजापां करूंक हांव तूं शकता. बरें करूंक हांवें तूं शकता. ह्या सक्ते मुखार खंयची सकती रावूंक शकना. हांव तूं सांगूंक पुरो मकान तुका हर एकल्यांकी पवित्रत्व आसा. सगळ्यांकी मकान तुका बावतिस्मा मुखान पवित्रत्व मेळ्ळा. क्रिस्मा मुखांतर तीर जाला. तरी पूण हो पवित्रत्व कितल्या मापान क्रियाळ आसा म्हणलें सवाल. सा पेद्रोनो त्या सुंदर दरवट्या लागीं एका थोंठ्याक गूण करता आसतना सांगलें ताका उठ आनी चल. पयत पुस्तक म्हणटा तक्षण ताच्या पांयांक बोळ आयलें आनी ताच्या पावलांक बोळ येवन तो उठून उबो रावलो आनी उठकणा मान गेलो. पांय ताका मनशाक आसले पांय त्या मनशाक आसले पूण त्या पांयांक बोळ नातलें. पांयांक बोळ नातलें. केदळां त्या पांयांक बोळ आयलें थवळ ते बळिश्ठ जालो आनी उठखणामान तो वचूंक शकलो. म्हजे थंय आनी तुजे थंय हर एकल्या थंय सोम्यान जेजू क्रिस्ता मुखांतर पवित्रत्व मकान तुका मेळ्ळा मोगाचें न्हू. वो पवित्रत्व कितल्या मापान ह्या पवित्रत्म्या वयर हांव तूं सोलोवन आसा. पवित्रत्म्या मुखांतर कितले हांव तूं क्रियाळ आसा म्हणलें सवाल आज मकान तुका आमकांच आमी विसरावंक जाय. आमी केदळा ह्या विशयांत हांव तूं ध्यान करता गी थवळ आमच्या जिवितांत आमी उंचल्या पावंडाक वचूंक शकता. पवित्र आत्म्याक मात्र मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वर्तें काम करूंक शकता. कालच्या दिसा हांव ह्या विशयान नियाळ करनासलो. ह्या दोगदोणे विशयांत कितें हांव देवाच्या उतार प्रगट करता आसतना उलोवं म्हणून आनी म्हाका थवळ एक भोगल्लें म्हाका एक संदेश आयिल्ले बरें भोगलें. म्हज्या मोतीक आयिल्ले विचार जावन आसा. सोमेन जेजू पयलेंच जाणा आसलो. म्हजो पटलाव करूंक रक्त मासान भारी कश्ट आसा आनी त्या देखून सोमेन जेजू हर एकल्या भावार्थ्याक पवित्रत्व बसयता. केदळा हांव आनी तूं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन क्रियाळ जाता गी थवळ हांव आनी तूं जेजूचो खरो पटलाव करूंक शकता. खंयच्याय धर्मांत आज संवसाराच्या हांवें थोडे धर्माचे बुकांनी वाचिल्ल्या प्रमाणे खंयसरी पवित्रत्व बसयता पवित्रत्व दिता म्हणलें उल्लेख हांवें वाचूंक ना. सब्जेक्ट टू करेक्शन खंयसरी हांवें वाचिल्लें ना. तरी पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा हर एकल्या भावार्थ्याक हांव पवित्रत्व दिता म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार जेजू जाणा आसलो जो कोण म्हजो पटलाव करता ताका मुखल्या दिसांनी दगदोणी आसा कश्ट आसा आनी ही दगदोणी आनी कश्टां वयर जैत वरिजे जाल्यार पवित्रत्म्याच्या सक्तेन मात्र हें साध्य म्हणलें सोमेन जेजू त्या ह्या जावंक पुरो त्या उद्देशान पवित्रत्म्याक बसयता. हें आमी पळयता. सांजुवांच्या
14व्या अध्यायान 15 वाक्य म्हणटा तेवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांच काळ रावतलो. तस्सो तो सतासो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी म्हाका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे तेंदो रावता. मोगाचेनो वो पवित्रत्मो पयलीं सांगलें मागणें. दुसरें जावन आसा पवित्रत्मो क्रियाळ तरान मुजे तें आनी तुजे तें आसचो जावन आसा ह्या दगदणेवेर जैत व्हरूंक आमकां आसची व्हड सकत. आनी त्या देखून आमी पळयता सालुकाच्या 12व्या अध्यायांत 11वें वाक्य स्वामी जेसू आपल्या उतरांनी अशें म्हणटा तुमकां व्हरून सिनागोगाच्या नीतीकर्तांनी अधिकारा वजेर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयेन तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणायचें ते घडये पवित्रत्मो तुमकां शिकयतलो. पवित्रत्मो बसयता दगदोणी म्हाका तुका आसा म्हणटा आनी सांगता स्वामी जेसू खंयसर तुमी गेल्यार तुमकां सवालां विचारतले नांवां नकलां करतले पूण त्या वेळार पवित्रत्मो तुमच्या मुखांतर उलयतलो. आनी हें घडीत त्या धर्मदूच्या कृत्यांत आमी पळयलें जाल्यार उदाहरण 4थ्या अध्यायान 7वें आनी 8वें वाक्य म्हणटा पेद्रूक आनी जुवांक सभे उजेर उबे कर तांचो असो विचार केलो खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें. थवळ पेद्रू पवित्रत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो. हें सवाल आज म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार खंडीत जावन उबें आसतलें. मुखल्या दिसांनी सवाल खंडीत जावन आसतलें तुमी कशें हें करतात कित्याक करतात खेळालें करतात. थवळ हांवें आनी तुवें पवित्रत्म्याच्या सक्तेन हांवान तो उलोवंक शकलें जाल्यार खंडीत जावन ह्या दगदोणी फूड करूंक म्हाका तुका शकतलें. उडास दवरचें म्हजो आनी तुजो दुस्मान खरो दुस्मान कोण म्हणून आमी सांगूंक पुरो त्या वर्गाचो लोक ह्या पक्षाचो लोक ह्या जातीचो लोक थंय पुरो आमी सांगचें बेश्टें मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा फस्टाक आमी जाणा जायचें म्हजो आनी दुस्मान तुजो दुस्मान कोण ह्या शुभ वार्ता परगट करिनातल्या बरें. सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध अंतकारी संवसाराच्या राज्यत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. आनी हें कशें आमी वांजेलांत उदाहरण पळयता. केदाळा सांत पावलो आपली शुभ वार्ता परगट करनासलो 13व्या वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर 13व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार 8व्या वाक्यातून अशें एक उल्लेख केला. 8वें 12 वाक्य आमी घरा वचून वशेत थंयसर सांगता हो सांत पावलो थंयसर जे आसचे एका अधिपतीक भावार्थ पसार नासलो आनी भावार्थ पसार आसतना एलिमास म्हणलो एकलो आडखळ येवन घालता. कितले गेल्यार आडखळ घालता खंय गेल्यार आडखळ घालता आनी तक्षणच 10वें वाक्य खूब गरजेचें. पूण सावलो ताका पावली म्हणटले पवित्रत्म्यान भरलो आनी त्या गाडी घराक दिश्ट मानताणें म्हळें देवसराच्या पुता सर धग्यान आनी खापाटेपणान भरलेल्या सर प्रामाणीकपणाच्या दुस्माना सोम्याच्यो नीट वंकटे करचें काम तूं सोडचो नाय मो आनी आतां सर्वेस्परान तुजे आपलो हात उबारला तूं कुर्डो जातलोय आनी थोडो काळ पर्यंत दीस उजवाड पळोवंक शकचनाय. तक्षणच एलिमासाची दिश्ट गैरी जाली आनी ताच्या दोळ्यांक काळोख पडलो आनी कोणीय पुणे हात धरूंक मेळत काय म्हूण तो सस्पूंक लागलो. हें घडलेलें तें पळोवन अधिपतीन सतमानलें आनी सोम्याच्या शिकोवण्या विशयी तो भोव सडा जापावलो. आज मोगाचेनो मुसो आनी तुसो दुस्मान कोण सैतानाची सकत मखान तुका दोस्त आसतना त्या सक्ते वयर हांवें आनी तुवें जिका जाय जाल्यार केवल पवित्रत्म्याच्या सक्ते मुखांतर मात्र आमी 3 दीस म्हणजे 3 ब्रेस्तारां निरंतर मागणें दवरलां. कित्याक आमच्या समुदायाच्या व्यक्तींनी हर एकल्याने पवित्रत्म्यान बरा जाय चड आनी चड घट जायचे आमी सगळ्यांनी मागा जाय आनी ह्या मुखांतर पवित्रत्म्यान बरोवन हांवें आनी तुवें सक्ते होवन जाय. सांजुवांच्या 12व्या अध्यायांत 23 आनी 24 म्हणटा जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें
मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. हांवें कित्याक हें वाचता म्हळ्यार सवाल म्हजे मदें आनी तुजें तें उपजाता. पवित्रत्वेन आमी भरचें कशें, आमकां आसा कसो तो क्रियाळ करचो, कसो तो क्रियाळ करचो. त्या देखून एक वाक्य वाचून आसा, जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडसो उरता, तो मोरास जाल्यार एथयेश्ट फळ दिता. स्वामी जेजू म्हणटा देवाक महिमा जावचो वेळ जाला आनी तो महिमा जोडीचे जाल्यार गोवाचो कण पडून तो मोरास जाय. हांवें आनी तुवें मनशा सैम मुजे थंय आनी तुजे थंय आसचें. मनशा सैम मेल्ल्या करीत आत्मीक सैम उपजोवंक कश्ट जाता. म्हाका खेदाळा मुजे थंय आनी तुजे थंय आसचें. मनशा सैम उणें उणें जावन येता आनी दैवीक सैम सडटा. थवळ हांवान तूं चड आनी चड सक्तीन भरता, महिमेवंत जावंक शकता. क्रिस्त आमच्या हर एकल्यान हें मोगाचें न्हू. आमकां जाय तितले मनशा सैम आमच्या विविध रितीन आसा. एजेकिएल प्रवादाच्या 47 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार ते एक दृश्य देखता. एजेकिएल प्रवाद सुरू ताका एक न्हंयच्या एका थडीर व्हरता आसतना सुरू ताजे पाद मात्र बुडटा. 90% तो आसा मनशा सैम ताजें तशेंच आसा. मुखार येतना दोंपरागणे मिसर उदक येता. 25% मनशा ताजें आत्मीक सैमार आसता. 75% तो मनशा सैमार आसता. उदक आणकी सडलें, पेंगटा मुसर आयलें, 50-50 जालें. मुखार गळ्या मुसर आयलें, 75-25 जालें. मुखार ताका उसोंगूच जाता आसतना आनी संपूर्ण तरान ताणें उपेसय पडलें. ह्याच प्रमाणें खेदाळा हांव आनी तूं मनशा सैम म्हजें आनी तुजें उणें जावनूच वेता आनी दैवीक सैम सोडूनच आसा. चड आनी चड हांव आनी तूं क्रियाळ जातले हांव आनी कसल्यो समस्या आयल्यार हांवान तूं फूट करूंक शकतले. हांव म्हजें आनी तुजें तें कितें हांवें आनी तुवें वगडावन घेसय. ह्या कितें म्हजें आनी तुजें तें मनशा सैम खंयच्या मिनच्या मोरास जाय. आमचें तें वगडावन घेसय. म्हाका तुका आसो हाम ही गो पावर. म्हाका तुजी आसची ती योजना, प्लॅन्स, हांवें अशें गरजे तशें गरजे, ती पुरा योजना. म्हाका तुका आसची आशा आकांक्षा. म्हाका तुका आसचो बाबेल असो बरोस व्हडलें भार एक वयर वसाचें म्हणलें एक चिंताप. खेदाळा साबार तरेचें ह्या मनशा सैम मनशाचें चिंतपा इंटलेक्ट केदाळा उणें जावन संपूर्णपणान हांव सर्वेस्पराक समर्पण हांव जियेतांगी. थंयसर आत्म्याची सैम आत्म्याची सकत सडटा. एक ल्हानशें उदाहरण. एक गर्भस्थ स्त्री आपल्या पोटां आपल्या गर्भांत भुरगें आसल्या कुडलें हांव तूं जाणाव तिका न्हिदोंक सोमा काडटा जायना. जाय जाल्यार बरें पयलें ओट्टारें न्हिदलें जाल्यार आतां भुरगें आसा ताणें इशीन गुंवता न्हय तिशीन गुंवता न्हय, जागृतकायेन गुवा जाय. खाण खाता न्हय चिंताप दिवन खाय जाय. ह्या ते खंयसर वेता न्हय जागृतायेन वचा जाय. थवळ डॉक्टरा कडेन वचा जाय. तिचें तें एक बदलावण आसता. त्याच प्रमाणें पवित्रत्वाच्या सक्तीन हांवें तूं बरें जाल्यार म्हजें थंय आनी तुजें थंय बदलावण गरज आसा. मोगाच्यान बदलावण जावंक आसा. एक नवो जीव खंयच्यान तें पळया, एक नवो जीव येता जाल्यार पयल्यांच्या जिवांत नवो जीव येता आसतना थंयसर कश्ट आसात आनी ते कश्टान जावन उतरवणें जाल्ल्या वेळार मात्र थंयसर एक बरो जीव थंयसर उपजोवंक साध्य आसा. त्या देखून म्हाका तुका बुकसूंक जायना. खेदाळा सर्वेस्परा मुखार हांव खाली जाता. म्हज्या मनशा सैमाचें हाम हांव खाली करना. सर्वेस्परा खातीर हांव आनेकल्या बक्षिता आनी थवळ म्हाका दैवीक सकत म्हजी बळवंत जाता. म्हजे कडेन कांय पयशे नात तरी पूण देवाच्या मजत देवाच्या उतरा प्रमाणें हांव हातूंत दान दिता. थवळ देव 2 पयशे विधवेन गेल्ल्या बरी तिचे थंय कांय ना तरी ती दान दिता. त्या प्रमाणें म्हजें तें तुजें थंय ना तरी हांव हातूंत केदाळा अनेक बरें काम करता. दैवीक आतां सडटा. मनशा सैम उणें जाता. आमकांच आमी मरून खाण गेल्ल्या वेळार आमची सकत सडटा. आनी त्या देखून स्वामी जेजू सांलोकाच्या 14 अध्यायान 26 वाक्यातून म्हणटा म्हजो पाटलाव कोणें करी येतगी म्हणून म्हणटा. जर तर एकलो मनीस घर बांदता जाल्यार ताणें मुखार कितलो खर्च आसा पळय. अर्ध्यार वयल्या लज. एकलो राय सुसाक वता जाल्यार अर्ध्यार सोलवाल्यार कश्ट कितले आपणाचें कॅपॅसिटी आसा पळय जाय. आनी आख्रेक म्हणटा वाक्य
मोत्ता मूरने वाक्य म्हणटा तेसपरी तुमचे मदले कोणी आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडल्या करीत म्हजो सीस जावंक नजो. म्हजे मुखार आनी तुज्या मुखार मोगाच्या अशा समस्याक एकच एक जाप जावन आसा. संपूर्ण तराचें हांवें आनी तुवें सरेंडर जावंक जाय. आनी त्या देखून सांग पावलो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 3 अध्याय 8-9 म्हणटा कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सगळी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासत सोर वस्तूचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखला. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय ताचे लेगीत म्हजो एकवट जाय जाय म्हजो एकच शेवट. तर आज हांव तूं मागता आसतना मुखल्या दिसांनी हांव तुमी मागता आसतना मोगाच्या न्हू एकच म्हजो तुजो उद्देश आसूं दी. जायतले आमी होगडावन घेतले हांव मनशा सैमार जायतले हांव तूं वगडावन घेतले हांव पूण दैवीक सैमार हांव तूं जडतले हांव अशें हांव तूं पळयता म्हज्या सक्तेन सड आनी सड भरतले हांव गे. खंयच्याय सांताची जिणी गाण घेया खंयच्या आपोस्टलांची जिणी गाण घेया ताणें मायटी मिराकल्स करूंक शकले जाल्यार व्हडू अजापां करूंक शकले जाल्यार जायत्या लोकांक सेवा करूंक शकले जाल्यार कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो क्रियाळ जावन आसलो आनी खंयच्या वेळार कसली अडकळ आसल्यार कितें तांकां शुभ वार्ता प्रगट करूंक असली अडकळे वयर जैत वेलें जाल्यार एकच एक कारण जावन आसा सड आनी सड ते पवित्र आत्म्यान भरिल्लें आनी त्या खातीर ताणें प्रसार करची सुवार्ता कोणाकच केदींकच रावोंक साध्य जावना. तर आज थावन आमी तूं मागया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर मुखल्या दिसांनी सड आनी सड आमी मागया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरया आनी जेजूची शुभ वार्ता आख्या संवसारार प्रगट करूंक म्हजे आनी तुजें निरंतर प्रयत्न आमचें जावं दी. गोवाचो खण मातयेन पडोवन मेल्ल्या मरोन थंयसर जीव उब जाल्ल्या बरी म्हजें आनी तुजें थंय जायते ह्या मनशा सैमाचे भायर वचों दी आनी दैवीक सैमान सर्वेस्पर देव म्हाका तुका बरो न्हू आमकां आजच्या हर एका दगदणे वयर जैत व्हरूंक सर्वेस्पर देव म्हाका तुका कृपा लाभून दिवन मागया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगा भवन आणि बहिणीनो एझेकिएल प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 37 वाक्या 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार सुक्या आडांचें दृश्य थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. फालक्यांत आडां आसलीं आनी मनशां पळत ह्या हाडांक थंयसर एक सवाल विचारता. मनशां पळता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. तो प्रवादी म्हणटा सर्वेस्परा देवा तूं जाणाय आनी तो बोलतो ताळो म्हणटा प्रवाद कर आनी वाक्य 11 तेन्ना ताणें थंयसर प्रवाद केलें आनी त्या मेल्ल्या हाडांक मांस आयलें शिरो वाडल्यो जीव आयलो आनी ते हाडांनी जिवान भरलीं. आनी तो बोलू वाक्य 11 म्हणटा तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें मनशां पळता हीं हाडां सगळे इस्रायलाचें घराणें. ती म्हणटात आमची हाडां सुकल्यांत आमचो बरवसो नापायत जाला आमचो तात्या नाश जाला. आनी त्या देखून थंयसर सर्वेस्पर देव एझेकिएल प्रवादी म्हणटा प्रवाद कर तांकां सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी हांव तुमकां फोंडांतलो भायर काडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीक जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवन जातल्यार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचें न्हू आमी भियेल्यार कावजेनी बगलां आमकां एका तरेचें ना उणेपण आमचें थंय भरलां जाल्यार हांगासर एक ह्या जिव्या हाडांक थंयसर जीव दिल्लो. ह्या जिव्या हाडांक थंयसर जीव भरलो आनी त्या हाडांनी शिरो वाडल्यो आनी अशें थंयसर देव कितें म्हणटा हें इस्रायल परजेचें तांणी भावार्थ सांडुरलो एका लेखान भावार्थ बरवसो सांडुरलो देव ना देव आसलो जाल्यार ही आमकां घडतेंगी. त्या देखून तांचे थंय नवो बरवसो भरच्या खातीर हीं उतरां थंयसर आयको मेळटात. मगचे न्हू आज आमकांय नवो बरवसो नवो भावार्थ नवो जीव बरा जाय जाल्यार येदोळूत आमच्या भावान सांगलें पवित्र आत्मा पवित्र आत्म्यान आमी नवीकृत जायचे. पवित्र आत्म्याक आमचें जिवीत सारांडार घडचें. पवित्र आत्म्यान आमचें जिवीत बरा जाय आनी पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत सक्कड संगती साध्य जावन आसा. तर ह्या घडये आमी सक्कडां दिवी घालया. आमचें
आमच्या राज्याचे आमच्या राष्ट्राचे ह्या घडी आमी विशेष तरान समर्पण ह्या सोमयाक आमी करता विशेष तरान त्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेक कुरपेक आमी मागता रचनेच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत वो पवित्र आत्म बळादीक जावन आसा पवित्रत्म्याचे सकत अगणीत जावन आसा पवित्र आत्म नवीकरण हाडूंक नवीकृत करूंक सकतात असली सकत पवित्र आत्मा जावन आसा त्या देखून मोगाच्यान सकड आमी दोळे धांपया आमचे दोन्ही हात आमच्या मुखार जाता जाल्यार उदारे दवरया उभान धरया इल्लेशे आणि ह्या घडये ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागया पयिल्ले पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन आमचें जिवीत बर म्हणून आमी मागया आमकां हर एकल्याक भावार्थाचें देणें मेळ्ळां वो भावार्थ आमी जियोंक आसा वो भावार्थ आमी तीर्थ जांबाळूंक आसा आमच्या भावार्था मारिपाद आमी भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक आसा आमचें जिवीत एक वर्ते साक्ष जायचें मोगाचें आनी त्या देखून आमचें जिवीत नवीकरण जायचें आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक जाय त्या देखून आमच्या जिविताचे खातीर आमी मागया आमी श्रेश्ठ आसा आमच्या कम्युनिटी खातीर आमी कुटुंबाची आसा आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया पवित्र म्हणजे सकत कृपा आमच्या कुटुंबांनी वाळोवन दी आमच्या कम्युनिटीनी वाळोवन दी आमची कम्युनिटी आमची कुटुंबां नवीकरण जावं दी नवीकृत जावं दी पवित्रत्व आमच्या कम्युनिटीनी आमच्या कुटुंबांनी वस्ती करून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें आनी त्यात पवित्रत्म्याची कृपा आमच्या राज्यांत आमच्या देशांत वस्ती करून दी मोगाचें पवित्रत्व बळादीक तरान हर एकल्याची काळज मना आपडोंक ती नवीकरण हाडूंक बदलूंक सकून दी म्हणून आमी मागया अधिकारार आसलेल्या खातीर अधिकार चलयतल्या खातीर आनी विविध तरांनी ह्या आमकां दग दितल्या कश्ट हर एकल्यागे ह्या पवित्रत्म्याचे स्पर्श ह्या घडये जावचे खातीर विशेष तरान आमी मागया पातयेनीन भावार्थान आमी मागया मोगाचें कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगा तांकांय ह्या घडये पवित्रत्म्याचे सक्तेक कुरपेक आमी समर्पण करया मागया पेद्रून म्हणली उतरां उठ आनी चल त्या तोंड्याक तो उठलो आनी चल्लो आमी भावार्थान मागतना पातयेनीन मागतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक्त जाता मोगाचें आमी मात्र न्ही आमी मागल्लीं हर एकलें अभिषेक जातात आज जपां अद्भुतां ह्या घडये करतात मोगाचें तर ह्या पातयेनीन ह्या भावार्थान ह्या घडये आमी मागया मोगाचें let us surrender ourselves let us surrender our community let us surrender our families into the hands of the Lord and pray for the Holy Spirit to descend on each and every one of us, to anoint by the Holy Spirit, so that we may be filled with the Holy Spirit. We may be able to renew our life. We may be able to renew our communities, our own families. So we may be able to filled with that Spirit. We may be able to witness the Lord in our day-to-day life. Let's surrender ourselves, especially into the hands of the Lord. Let's pray, my dear brothers and sisters. Let's specially pray. Let us, the Holy Spirit, come into each and every one of us. Let us anoint with the Spirit to each and every one of us. Let us fill that Spirit, our life with that Spirit. So let us surrender ourselves. Let's specially pray, my dear brothers and sisters. Spirit, come, Holy Spirit, fill your faithful with the Spirit, Lord Jesus. Pour out your Spirit, Lord. You promised that, Holy Spirit, Lord. You promised that to be with us, that Holy Spirit, as our companion. You promised that. Jesus, pour out your Spirit. Pour out your Spirit, Lord Jesus. Anoint each and every one of us, especially those who are present here, those who are partaking in this adoration. Jesus, touch them through your Holy Spirit. Jesus, anoint them. Jesus, anoint them. Jesus, fill their life with the Holy Spirit. Jesus, fill them with your Holy Spirit. Jesus, be with them. Jesus, fill their life with the Holy Spirit. Anoint them, Jesus. Bless them through your Holy Spirit with a good health, peace of mind. Anoint each and every one of them, Jesus, so that we may be able to witness you, Lord. We may be able to deepen our faith in you, Lord Jesus. Anoint us, Lord. Anoint us, Jesus. Touch, Lord. Touch, Lord. Heal, Lord. May your mighty power flow, Jesus. May your mighty power flow, Jesus. Anoint Jesus. अभिषेक सोम्या तुझ्या आत्म्यात ओ सोम्या आमच्या घरी आपो सोम्या तुझ्या पवित्रतेच्या सत्य कृपेन बस सोम्या या घडी तुझ्या पवित्रतेच्या सत्य बस सोम्या आज आपण अद्भुत आमच्या मध्ये बस सोम्या बरी भलाईकी बरेपण सोम्या अंगसर या भाव बहिणी आमच्या मारी बाजूची सतत कृपा वाढून दे सोम्या ती काही सर्वता ती सतत वाढून दे कोणा ती आपडतात कोणाक ते मागतात त्यांच्या जीवितान असर्या अद्भुतान जाऊन दे सोम्या आपोर सोम्या आपोर सोम्या आपोर सोम्या तुझ्या पवित्रत्म्या वस सोम्या तुझ्या पवित्रत्म्या सत्य वस सोम्या जीसस pour out your spirit Jesus anoint Jesus anoint Jesus anoint Jesus सत्य वाईट सगळं पैसे सोम्या तुझ्या पवित्रत्म्या
We surrender to you, Lord. We surrender to you, Lord Jesus. We surrender you, Lord Jesus. परम पावनात्मरे अभिषेक Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Lord Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. एक घडी आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया दिंबेर आसले कडेन आमचे जिवीत सुमयेच्या पांयतळान एक घडी परस समर्पण करया सुमयेचे आशिर्वाद घेवंक वेता हांव सुमी आमकां हर एक लेगी ताच्या आशिर्वादान भरता आमकां ताची हातेरां जावन उपेग करता आमी खंयसर वेता हांव थंयसर आमचे मरिपाताची कृपा वालता आमचे मुखान तो अजपां अद्भुतां करता तर त्या सुमयाचे आशिर्वाद आमचेर आमी मागिल्ल्या हर एकल्याचेर आमी कोणाक समर्पण करता तांचेर आमच्या मंगळूर दिएसीचेर आमच्या गोवळी बापांचेर आमच्या याजकांचेर आमच्या धर्मीक भाव भयणीचेर आमच्या भवार्थ्यांचेर हर एक आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या दिएसींतल्या आमच्या युवासनांचेर आमच्या भुरग्या बाळांचेर आमच्या प्रायवंतांचेर हर एकल्याचेर त्या सुमयाचे आशिर्वाद ह्या घडये देवून येवन दी म्हूण सुमयेच्या आशिर्वादा खातीर आमी मागया मोगाच्यान आमच्या ह्या परिसराचेर आमच्या भवारी समाजेर हर एका धर्माच्या भाव भयणीचेर सुमयाचे आशिर्वाद देवून येवन दी हर एकल्याक सुमी अभिषेक्त करून दी आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमी मागया आमच्या राज्याचेर आमच्या मुखेलमंत्रीचेर आमच्या मंत्रींचेर आमच्या MLAंचेर विविध जाग्यांनी अधिकार चलयतल्या हर एकल्यांचेर पुलीस अधिकाऱ्यांचेर आमची सेवा करतल्या हर एकल्याचेर सुमयेची कृपा आशिर्वादान देवून येवन दी मनशापणान बरोवन मनशांच्या बऱ्यापणाक वावरूंक सुमी तांची काळजां मनां आपडून दी म्हूण आमी मागया तांच्या बऱ्या भलायके खातीर बऱ्यापणा खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जण तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या भुरग्या बाळां खातीर आमी मागया आमची सेवा करतात सुमी तांकां हर एकल्याक आपावली आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमी मागया आमचेर विशेश तरान आमचेर आमी खंयसर आसा थंयसर सुमयेची सखत कृपा वालच्या खातीर आशिर्वाद आमकां लाभच्या खातीर एक घडी आमकां सुमयेच्या पांयतळा समर्पण करया आनी त्या सुमयेचे आशिर्वाद आमी मागया Nityabodha Sakramenta Sastanama Korudya Uviratya Rupama Novyuriti Adarya Salvonicha सर्पद्वेदारा जिवंत देवा आमच्या मुखार तूं हजर आसाय ओ थोडो वेळ तुजे संगीत वचोवचे तुका आराधन करचें भाग तुवें आमकां दिलें ह्या पवित्र वेळा आमकां तुवें आशिर्वादांनी तुज्या कृपेशिवरांनी भरलें ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वसता
सुमियांची जो परत हांगासर आसल्या या भाव भयणीक तांच्या कुटुंबाक तांच्या कम्युनिटीक हरी एकल्याक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता हरी एकल्याक तुज्या बेसावांनी आशिर्वादांनी भर प्रत्येक जण आमच्या राज्याक आमच्या सेवा करतल्या त्या मुखेल्यांक तुझ्या कृपेन भर तांच्या मोती सुवार्थी लोकांच्या विविध धर्माच्या बरेपणा खातीर वावरून तांकां करपा दी आमी हरी एकल्यांनी आमकां मेळिल्लो तो क्रिस्ती भावार्थ हरी एका दिसा जियोंक त्या भावार्थाक साक्ष जावन रावोंक आमचे जिविता मारी तो भावार्थ प्रकट करून आमकां करपा दी तो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. Hallelujah, 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 hallelujah. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah, 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 hallelujah. Mokal puta sobe, ampar Maria आशीर्वादी आमका. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.